म्हादय वदाच्या निवाड्याक आव्हान दिवपी गोंय सरकाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान 5 ऑगस्टाक सुनावणेक येवपाची शक्यताय आसा। आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या लेखी प्रश्नाक उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ही लेखी जाप दिल्या। कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान 30 जून 2024 दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। कळसा प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची मागणी कर्नाटकाच्या शिष्टमंडळान केल्या। हाचे उपरांत म्हादय वाटोवपा खातीर गोंय सरकारान कसल्यो उपाय येवजण्यो केल्यात असो प्रश्न रेजिनाल्ड हांणी विचारिल्लो। हाका मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ही लेखी जाप दिली। कळसा आनी बंडुरा प्रकल्पा खातीर कसलेच तरेची कामां कर्नाटका कडल्यान सुरू नात। हाका लागून खासा उपाय येवजणेची गरज ना अशें लेखी जापेन म्हणला। कणकुबीन कर्नाटका कडल्यान सुरू आशिल्ल्या कानालाचें काम आडोवपाक सरकार कितें करता असोय प्रश्न आमदार रेजिनाल्ड हांणी केल्लो। म्हादयचें उदक व्हरपा खातीर कर्नाटकाचे जे यत्न सुरू आसात ताचेर गोंय सरकारान कर्नाटका आड 2 अवमान याचिका घाल्यात। ह्यो सगल्यो याचिका 5 ऑगस्ट सावन सुरू जावपी सुनावणेचे वळेरेंत आसा। म्हादय लवादांतूय गोंयान कर्नाटका आड याचिका दाखल केल्या। मजगतीं म्हादय संबंधी गोंयचे हित सांबाळपा खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट घेवपाची सध्या तरी प्रस्ताव ना अशी जाप उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।